Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकावेले वाचप. मोइसेसा कोडे उलोवन सर्वेस्परान म्हळें, इस्रायलाच्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून उलय आनी तांकां अशें सांग, पवित्र जायात, कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. चोरूं नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फटोवं नाकात. म्हजें नांव घेवन लोटीक सोपूत दिवं नाकात आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव भोसटावूं नाकात. हांव सर्वेस्पर. तुज्या पेल्याक कसलेंच वायट करूं नाका वा जबरदस्तेन ताचें काण घेवं नाका. वावराड्यांचे मजुरी दुसरो सकाळ पर्यंत दवरूं नाका. बेऱ्याचेर शिराप घालूं नाका आनी कुड्याचे वाटेर आडकुळी घालूं नाका. पूण तुज्या देवाचें भेन धर, हांव तो सर्वेस्पर. उनीत करून फावो नासलोले निर्णय दिवं नाकात. दुर्बळाच्या तोंडाक पळोवन उलोवं नाका वो गिरेस्ताक कुसलावंक सोदूं नाका. पूण निती पोरमाणे पेल्याची नीत कर. तुज्या लोकांचेर बोगलांटां घालूं नाका आनी कारोणा विरेत पेल्याचें रगत मागूं नाका. हांव तो सर्वेस्पर. तुज्या भावाचो काळजांत द्वेस धरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवन ताका शिडकाय आनी अशें हें पातक तुज्या माथ्यार आसचें ना. सूड घेवं नाका आनी तुज्याच लोकांच्या भुरग्यांचो काळजांत राग घेवन रावूं नाका. तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. हांव तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समूर्त सर बोरी, जिविताची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणत्याची जाणवाय. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानो सर्वेस्परा. म्हज्या खोडपा, म्हज्या तारोका. जबाब. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. उद्गार. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारोणाचो दीस तो होच.
माथेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलोल्यानो येयात. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगळो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोंदकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळोवन तुका पियोंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगळो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत वो बोंदकोणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेलें हांव. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलोल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलोल्यानो, सैतानाक आनी ताच्या दूतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हजे सोरशिलीं पडसरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना. हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना. वाटसूर कसो आयल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना. विंगळो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना. पिडेंत आनी बोंदकोणींत पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार हींय ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगळो जाल्लो, पिडेंत वो बोंदकोणींत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची खास्त भोगूंक आनी बरीं मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतोलीं. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें केलें तें म्हाका केलें. माथ्यू 25:40. नियाळाक आधार. एका वर्साक नेदरलँड गांवांतल्यान एक जाणटी जोडी सुटयांक आमच्या बोर्डिंगाच्या वस्तेघरांत रावूंक आयली. तांकां एका 6 वर्साच्या अनाथ भुरग्या विशीं घुमून आयलें तेन्ना
तांणी ह्या भुरग्याक शिकोवंक आनी ताचो परामोस करची जबाबदारी घेतली. सुमार 4 वर्सांनी ती मुद्दम ह्या भुरग्याक पळोवंक परतून गोंयांत आयली. ताचें 12वी मेरेन शिकोवप जातोच ताका एके कॉलेजींत फावो ती फी भरून भरती केलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत शेळयांक आनी बोकड्यांक वेगळी घालची खबर जेजू करता. दयाळ्यो कोरण्यो आपल्या जिवितांत पाळीत आयलोल्यांक शेळयो म्हूण जेजू पाचारता. इंटरनेटार जर आमी शेळयां विशीं वाचीत जाल्यार आमकां मेळटा ती एकदम बुद्धीची आनी समुदायीक जिवीत जियोवपी. म्हणजे एकठांय जोम्यांनी तीं रावतात आनी एकामेकाक बरे तरेन वळखतात. आयज जेजू आमकां ह्या शेळयां भशेन जावंक उलो करता. बऱ्यो कोरण्यो आपणावन शेळयां परी एक समुदाय कशी एकठांय रावून दुसऱ्यांच्यो गरजो समजून घेवंक आयज आमकां खेरीत उगडास करता. सर्गींच्या बापा, दयाळ्यो कोरण्या वरवीं भरवशान आमी जेजूच्या येण्याक रावंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.